नॉमिनेशनां सगळी सोंपली आज लास्ट डे आसलो आणि आता सध्याची सिट्युएशन कशी दिसता? सिट्युएशन गोंयच्या लोकांनी डिसायड केल्लें आहा की नेवो सरकार येवपाक जाय आनी बदल जी घडपाक जाय ही काँग्रेस पक्षच दिवंक शकता. काँग्रेस पक्ष 22+ सीट्स आमी गोंयकार दितले. जे मतदार आहा गोंयचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ते 22+ सीट काँग्रेस पक्षाक दितले हें लोकांनी थारायिल्लें आहा. जे कॅन्डिडेट INCन दिले हे न्यू फेसीस, फ्रेश फेसीस, and your fresh faces will go to the people, appeal for the votes, and we will get the votes. For good governance, vote where the government will hear the people, listen to the people, and do the voice of the people. जो लोकांचो आवाज हा, जो voice हा, that will be the governance. गव्हर्नन्स जे 5 वर्सांक जावपाक जाय हें अशे तरेन जावपाक जाय की लोक जे मागता तेच दिवपाक जाय. लोकांचेर फोर्सान कांय दिवप ना. CM म्हणून प्रमोद सावंत 5 वर्सांक ते लोकांक म्हणजे लोकांक भितर तेच्या भितर कितें हें आसलें आदार आसलो काय? CM एक्चुली तो नासलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पळय तो तेका हांव मानतालो. तो आमचो फ्रेंड. आमी वांगडा थिंगेर वचपी, थिंगेर तो आमगेर येवपी ती वेगळी गजाल. पूण पार्टीन मुख्यमंत्री म्हणून तेजे वयर आनी कोण आसलो तो जावन आसलो बंडी मॅन. ते सगळे लोक वखता तेका आनी तो सांगता पळय तें प्रमोद सावंत करतालो. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें जी 2.5 वर्सांक काम केलां ते मॅक्सिमम जी बिलां आहा एसेंब्लीन जी येयल्या बिलां ओर कसले डिसिजन जे आहा हे बंडी मॅन घेतालो आनी बंडी मॅन डिसिजन घेवन तेका कळयतालो हें अशें जावंक जाय, हें अशें जावंक जाय. जे लेजिस्लेचर विंग सांगताले, जे कॅबिनेट सांगताले ते मुख्यमंत्र्यान केन्ना आयकोंक ना. ज्यो खूब नव्यो नव्यो पार्टी येयल्या आनी तेतून मतांची जी हें जातली डिवायड जातली तेतून कितें फरक जावं शकता? कशेंच फुटचें ना. गोंयकार जो आहा आनी गोंयान लोक रावपी जे मतदार आहा ते सगळे हुशार आहा. दे आर स्मार्ट पीपल. वी डोंट हॅव टू टेल देम एनीथींग. इफ यू डिवायड द वोट देन अगेन द बंडी मॅन कोटेरी वील कम टू पावर. ती पार्टी न्हू, कोटेरी ती. कोटेरी जेन्ना सरकार चलयता तेन्ना लोक कितें एक्सपेक्ट करतलो ते लोकांनी हे 2.5 वर्सांक पळयल्लें आहा. जेन्ना जेन्ना आमी उलयल्या की हे गजाली आमचेर फोर्सान तूं घाली नाका, लोकांक नाका, ते आमचें आयकोंक ना. मुख्यमंत्री कोटेरीचें आयकतालो आनी एक मनशाचें आयकतालो जो बंडी घालून भोंवता पळय तो खरो मुख्यमंत्री आसलो. पूण ते सगळे जाण उलयताले तो सुपर CM म्हणून आनी ती खरी गजाल आसली. तेन्ना कोणेच हें करीन नासता. आमी कितले फावटी उलयले. जे आयज हांव ओपनली उलयता ते पयलीं आमी उलयल्ले आहा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आहा. दिल्ली बसून वचून अमित शाह कडेन उलयल्ले आहा तेका बसोवपाचो म्हणून इलेक्शनाक. तेका सरकार जर तर चलोवपाक जाय जाल्यार तेणें इलेक्शनाक बसपाचो, MLA जावपाचो आनी मुख्यमंत्री जावपाचो. कांय फरक ना तितून. सो मागीर लोक सगळे जाणा की मुख्यमंत्री हो म्हणून द फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज द बंडी मॅन. अशें ओपन जावंक जाय. ते फाटसून रावंक पाडना. हे फाटसून रावन सरकार चलयता ते डॅट इज रॉंग. आमी सोडला कित्याक आयज? हेच कारणाक लागून सोडलेले आहा की गोंयचो लोक जो आहा तांकां मुख्यमंत्रीची फेस पळोवपाक जाय. हू इज द चीफ मिनिस्टर? हू इज टेकिंग ऑल दीस डिसिजन? इज द कॅबिनेट टेकिंग, द लेजिस्लेचर विंग इज टेकिंग, ऑर सम कोटेरी इज टेकिंग? दीस इज इम्पॉर्टंट. तो दुसरो चलयतालो CM म्हणून कोटेरी चलयना. 2-3 जाणांची कोटेरी तीच चलयताली. ही कोण म्हणून आसता? ती कोटेरी ती सगळे लोक जाणात. तेंची नांवां घेवन काय आनी उलोवन फायदो ना. योग्य टायमार घेवप तेंची नांवां. टुडे दॅट दीस वर द ऑल दीस भुमिपुत्र ऑल दीस पुत्राज जे ते कितें डिसिजनां घेतली, बिलां जी एसेंब्लीन येयली, जी वेगवेगळी तेणी डिसिजनां घेतली ही आमची न्हू म्हणून, कॅबिनेटाची न्हू, ही लेजिस्लेचर विंगाची न्हू, आमच्या माथ्यार थापलेली आहा. हें इम्पॉर्टंट आसा.